सैन्याची विनावापर आशिल्ली जागा पणजी महापालिकेक मेळची म्हण भासाभास आणि पत्र व्यवहार सुरू असा। कामपाल हांगाचे सैन्याचे हॉस्पिटल अपघात आणि हेर अतिमहत्वाच्या प्रसंगा वेळार सगळ्या लोकांक उपचारा खातीर उपलब्ध जातले अशें पणजीचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी सांगला। एक आम्ही मिलिटरी कडे उलोवपूय चालू केला। तो आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑल्सो बिल्ड कॉन्फिडन्स विथ देम and as a confidence building measures they have allowed us to use all the citizens of Panji use of their hospital at Kampal for emergency and trauma cases. आमकां जर कितें जर पणजेक जर इमर्जन्सी जाली एक्सिडेंट जाले कोणी जर कोरोना जालो इमर्जन्सी केसीसाचेर जाल्यार आमी ते हॉस्पिटल यूज करपाक आमकां अलाव केला। तशेंच तांणी एक प्रपोजलूय कॉर्पोरेशनाक दिला फॉर सम एक्सचेंज ऑफ लँड आमकां थोडो जागो ते आमकां दिवपाक सोदता। ते प्रपोजल ऑलरेडी कॉर्पोरेशन हॅज कितें म्हणटा ते एक्सेप्टेड हॅज सेंट इट टू गव्हर्नमेंट फॉर फर्दर नेगोशिएशन। 23 फेब्रुवारी 2015 आमदार जाल्ले कुंकळकार हांणी पणजीच्या भाजपा मुख्यालयात पत्रकार परिशद घेवन आपल्या वर्सभरातल्या कामाचो आढावो घेतलो। पणजेचो आमदार म्हूण 23 तारखेक 1 वर्साचो कालावधी पुराय करताना आपूण पोट वेंचणुकेत दिल्ली चडशी आश्वासनां पुराय करपाक कार्य केला अशें आमदार कुंकळकार म्हणटा। मजगतीं महापालिका वेंचणुके खातीर सध्या प्रचार सुरू आसा। भाजप समर्थक पणजी फर्स्ट पॅनलाच्या उमेदवारांक मतदारांचो बरो प्रतिसाद मेळटा। लास्ट टाइम आम्ही 28 कॉन्टेस्ट केले 21 जिंकलेले आणि आम्ही स्वप्नान मडकेकर आसा तेजे नावावयर 3 जातले। माड यात्रा थंड जाली ती। ताका लागून पणजी फर्स्ट पॅनलाक बहुमत मेळटले आणि आमी बरे प्रशासन पणजीकारांक दितले अशें आमदार कुंकळकार हांणी मुखार म्हळां। म्हाका दिसता डेफिनेटली आमी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कडेन वाटचाल आमची चालू आसा आणि कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान आमचो परत एकदा एक प्रयत्न आसतलो लोकांक एक बरें गव्हर्नन्स दिवपाचें। म्हाका पूर्ण खात्री आसा पूर्ण कॉन्फिडन्स आसा की तुमचे मदत घेवन लोकां कडेन पावून लोकांचो विश्वास परत मतदानान आमच्या पॅनला कडेन पणजी फर्स्ट पॅनला कडेन येतलो आणि आमी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। IDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर।